प्रितीच्या भाव भयणीनो, बागून फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचो आयज चवथो दीस आनी आयच्या ह्या नोवेनाक सोबीत विशय विचून काडला. बागून फ्रांसीस शावेराचे देखीन सगळ्यांक बागा घेवन परिशोधीक वाट चलुया. प्रितीच्या भाव भयणीनो, सगळ्यांक बागा घेवन चलप म्हणजे सहभागिलीपणान चलप. आनी जेन्ना आमी सहभागिलीपणान चलता तेन्ना समुदायीक जिवीत आमी जिवंक पावता, एकचाराचें जिवीत आमी जिवंक पावता. जेन्ना हे नियाळाचेर विशयाचेर हांव नियाळ करतालो तेन्ना जॉय नांवाचो हो तरणाटो ताच्या जिवितांत जी घडणी घडली ती घडणेचो म्हाका उगडास आयलो. जॉय हो भुरगो एक हुशार भुरगो, कामांत बरो आसलो, शिकपांत हुशार आसलो, खेळपांत बरो आसलो आनी हे भाशेन आपले तरणाटपणाचें जिवीत तो आवय बापायच्या मोगान आनी हुस्क्यान जियेतालो. ताच्या जिवितांत ताका एक इत्सा आसली आनी कसली काय ती. अपुर्बायच्या भाव भयणीनो, ताच्या गांवांत तरणाट्याचो जमो आसलो, पूण कांय कारणाक लागून तो बंद पडलेलो आनी असले घडयेंत जॉय हो तरणाटो हो जमो परत घडूंक येवजिता आनी दोर कुटुंबान ताच्या गांवांत तो भेट करूंक चिंतता. आनी जेन्ना तो भेट करूंक वेता तेन्ना थोडो लोक ताका भायर येतात, थोडो लोक ताका वायट उतरांनी पाचारतात, थोडीं ताका नाका आसली उतरां उलोवन ताका वच म्हूण सांगतात. आनी जेन्ना तो भेट करतालो हे ताच्या जिवितांत ताणें अणभवलें तेन्ना तो खूब निराशी जाता आनी असले घडये कितें करचें ताका कांय सोजमना. तो एक सूर्य सुवातेर वचून बसून चिंतता, हांवें वावर जो सुरू केला तो सोडून दिवचो वो फुडें वचचें. प्रितीच्या भाव भयणीनो, जेन्ना तो एक सुरो बसून आसलो तेन्ना ताचे दुसरे इश्ट जे ताचे बरोबर सदां काळ खेवताले, शिकताले, भोंवताले, ते ताचे सोशी वचून ताका विचारतात, जॉय तूं सदांच खुशाल आसतालो पूण आयज अकस्मात इतलो निराशी कित्याक? आनी ते घडये मोगाच्या भाव भयणीनो, जॉय जें ताच्या जिवितांत कितें घडलां तें आपल्या इश्टांक उक्तें करता आनी ताच्या इश्टांक ताचें चुरचुरें दिसून ते एके भाशेन निच्यो घेतात सगळे बरोबर जॉयाक आदार करूंक. आनी पादविकाराची परवानगी घेवन ते सगळे जॉयाचे इश्ट आनी जॉय आख्खे गांवांत दोर कुटुंबांत जंयसर तरणाटे आसले तांकां भेट करूंक वेतात. आनी सांगचें म्हणल्यार एकाच दिसाक सुमार 50 मायज तरणाट्याचो जमो ते घडोवंक हाडटात. प्रितीच्या भाव भयणीनो, हे ताणें घडोवन हाडूंक एक इत्सा ताच्या जिवितांत आसली, पूण जेन्ना ताचे इश्ट ताका आदार करूंक आयले तेन्ना ताका एके भाशेन आदार मेळून ताची वाट तो पुरी जावंक पावली. आयज आमी सहभागिलीपणान जिवंक परिशोधीक वाट चलूंक आमी नियाळ करतना जॉय हे आमच्या तरणाट्याच्या जिवितांत ताणें तें करून दाखयलें. जरी तर आमी आयच्या वाचपाचेर नदर मारीत जाल्यार आयच्या पयल्या वाचपांत दानियेल प्रवादी नाबुकदनेझर राजाचें सोपन जें आसलें तें सुटावें करून दाखयता. तें वाचपांत आमकां मेळटा, एक राज दुसऱ्या राजाचेर झूज मांडटलें, एक राज दुसऱ्या राजाचें द्वेस करतलें, पूण जेन्ना देवाचें राज येतलें तेन्ना सगळे राजा मदें व्हरतें राज येतलें म्हूण दानियेल प्रवादी राजाक सांगता. असल्यो सहभागिलीपणान जिवपाची जायतीं उदाहरणां आमकां आदल्या करारांत मेवता. जरी तर आमी मोइजेसाचेर नदर मारल्यार इस्रायल परचे घेवन तांबड्या दर्यांतल्यान तो सगळ्यांक एकवटान सहभागिलीपणान तो परिशोधीक वाट चलली कशी आमच्यान म्हणूं येता. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयच्या शिव वर्तमानाचेर जरी तर आमी नदर मारल्यार आयज जेजू निमाण्या दिसाची खबर कोट्टा. जोडटेच्या दिसा कितें घडटलें तें आमकां सांगून दिता. आनी जरी तर आमी फुडल्यो वळी वाचल्यो जाल्यार शिव वर्तमानांत आमकां अशें मेळटा, जेजू सिसांक शिटकायता, म्हज्या नांवा पासत सगळीं तुमचो द्वेस करतलीं, जायते दुस्मान येवन तुमचो दुस्पोट करूंक सोदतले,
तुमकां भायरायतले, तुमकां बोणकोणीत घालतले आनी हे परी तुमकां आपल्या चुरशीं घेवचें ना. पूण जोरी तर तुमी तीर आनी एकवटां रावशी जाल्यार सासणाक तोखता तसलें जिवीत तुमी जिवंक पावतले. हे भाशेन जेजू आपल्या सिसांक शिटकावणी दिता. प्रितीच्या भाव भयणींनो, जेजू ल्हानवीक आनी सेवेचें जिवीत जियेलो. गौरवान व व्हडपणान तो जिवंक ना. सहभागिलीपणान जिवंक जी कोण भायर आयलेली तांकां तो आपल्या सोशी घेता. पिडेंत आसली तांकां पिकोवणी फाव करतात. खारव्यांक आपल्या सोशी घेवन तांकां आदार दिवन सहभागिलीपणान चलूंक परिशोदीक वाट जेजू आपल्या जिवितांत चल्लो. बागेवन फ्रांसीस शावेराच्या जिविताची नदर मारल्यार तो आस्तीक मनीस आसलो. खूब ग्रेसकाय ताची चडशी आसली. ताणें म्हणोंक जातालें हांव म्हजी ग्रेसकाय घेवन बरोच मौजा मारतलो, पूण हें ताणें करूंक ना. तो सगळे फाटीं सरून गांवां गांवांनी कापीण घेवन भोवूंक भुरग्यांक एकठांवंक वावुरलो. लोकांक देवा चडशी हाडूंक सुर्गीची वाट ताणें दाखोवंक तो पावलो. आयज आमी बागेवन फ्रांसीस शावेराक मान दिता. आख्खो संवसार ताका मान दिता आनी उदीक करून आमच्या गोंयांत ताका आमी भोक्तीपणान ताका मान दिता. कित्याक काय? कित्याक आयज ताकाच लागून आमच्या गोंयांत हे एकचाराचें सहभागिलीपणाचें जिवीत दिसून येता. प्रितीच्या भाव भयणींनो, हो नियाळ केल्या उपरांत आमच्या जिवितांत आमी कितें घेवंक जाता काय? ही सहभागिलीपणाचें जिवीत आनी परिशोदीक वाट आमच्या जिवितांत आमी कशे भाशेन चलूं येता काय? वाट ह्या उतराचेरूच नियाळ करुया. वाट ह्या उतराक 4 लेत्रां आसात. VATT. पयले वी, वेळ. आयज प्रितीच्या भाव भयणींनो, म्हाका आनी तुमकां आमच्या कुटुंबांत वेळ दिवंक जायते पावटी आमी फाटीं सरता. आमी चिंतता आपूण आपणाक देव समेस्तांक आमचो वावर आयज आमकां पयलो जाला. तर ही परिशोदीक वाट चलतना आमच्या कुटुंबांतूच आमी सुरवात करुया. आमच्या बायल भुरग्यांक आमी वेळ दिवूं. आमच्या कुटुंबांत आमी वेळ दिवंक आमचें पावल मारुया. दुसरे सुवातेर आसरो. ही परिशोदीक वाट आमी चलतना एकामेकाचो आसरो आमकां जाय. सुरवातेक जॉय नांवाच्या तरणाट्याची खबर तुमकां सांगलेली. ताचे दुसरे इश्ट तो वावर फुडें व्हरूंक ताका आसरो जाले. आयज ही परिशोदीक वाट आमी चलतना हांव दुसऱ्यांक आसरो जावं आनी दुसरो म्हाका आसरो जावं आमी प्रयत्न करून आमी फुडें सरुया. तिसरें तयारी. कसले तयारीची खबर करता काय हांव? आम्हा समेस्तांक जेजूचे कृपेची गरज. आनी जरी तर आमकां बरी तयारी करतलो जाल्यार आमच्या जिवितांत आमी आत्मीक जिविताची बरी तयारी करूंक जाय. आनी कशे भाशेन ही करतले हांव? पयलें बरें मागणें करून, दुसरे सुवातेर बरें कुमसार करूंक, आनी तिसरें जेजूची कृपा घेवन तयार जावन आनी गेलेली कृपा दुसऱ्यांक शिपडावंक. आनी हे भाशेन आमी परिशोदीक वाटेची बरी तयारी करूंक पावतले. आनी निमणे सुवातेर ताकद. प्रितीच्या भाव भयणींनो, एक वाट आमी चलतली जाल्यार आमकां ताकद जाय, आमकां पावर जाय, एनर्जी जाय. आयज तुमी जायतीं जाणां हांगासर आयल्यांत, पयस तावन चलोन आयल्यांत. जरी तर तुमकां ताकद नासली जाल्यार उद्दे वाटेर उरपाची, पूण आयज सुरक्षीत तुमी पावले. आमी खंयसरूय मोटरान प्रवास करतना मोटराक जरी पेट्रोल ना जाल्यार आमी उद्दे वाटेक पावतल्या, वो मोटर स्टार जावचें ना. आम्हा समेस्तांक ही ताकद जाय ही परिशोदीक वाट चलतलो जाल्यार. आनी ही ताकद आमकां कोण दिता काय? आमकां जेजू क्रिस्त आपली कृपा दिवन पवित्र आत्म्याची देणी ही दिता. तर प्रितीच्या भाव भयणींनो, आयज आमी सहभागिलीपणान चलूंक नियाळ करतना आनी परिशोदीक वाट आमी धरतना आम्हा समेस्तांक हे मिसा बलिदानाची कृपा आनी बळ मागतना बागेवन फ्रांसीस शावेराचे मजतीन जें आमी मागता तें आमकां मेळूंक आमी कृपा मागुया. आनी थोड्याच वेळान उंडे आनी सोऱ्या रुपान जेजू हे आल्तारार येतलो. ते जेजूक आमी रूप अणभवूंक, आमच्या काळजान ताका आमी शिवूंक, सहभागिलीपणान आनी एकचाराचें जिवीत जिवूंक आनी परिशोदीक वाट आमी धरूंक
तोच सुजाव दी आमकां कृपा आनी बळ